नमस्कार, प्रुडंट मिडियाचे खबरां चित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय अर्थसंकल्पांतलो भांगरावेलो अबकारी रद्द करचो म्हणून गोंयांतली भांगर विकपी सगळीं दुकानां सकाळ सावन बंद. 3 दीस देशभर दुकानां बंद दवरपाचो गोल्ड डिलर्स असोसिएशनाचो निर्णय. मुख्यमंत्री म्हणटा बाळी आंदोलनाची चौकशी करपी शहा आयोगान खंयच्याच व्यक्ती वा अधिकाऱ्याक व्यक्तिशा दोशी थारायल्लो ना. मंत्रिमंडळाचो विस्तार 4 एप्रिला उपरांत संसदेचेर 6 कोटी मोडून कॅपिंग. स्वर्ण जयंती विमो येवजणे खातीर ICICI लोंबार्डा कडेन केल्ले कबलातीचो सरकार गरज पडल्यार घेतलो फेरनियाळ. भलायकी मंत्री पार्सेकाराचे वक्तव्य. ग्रामीण विकास यंत्रणेखाला पैसे नासतनाच कामां. मोल्ले बेकायदेशीर मायनिंग केशींत वाळपय पुलिसांनी एका फरारी आरोपीक केली अटक. पुलिसांनी 3 जाणांक केल्ले फरारी घोशीत. आनी खेळा मळार लुसोफोनिया गेम्सा खातीर तयारेची पळोवणी करपाक आयिल्ले कोलाब पंगडान घेतलो नियाळ. फुटसाल खेळाक कांयच सुविधा नाशिल्ल्यान बेजासांव, पूण गोंयांत गेम्स जातल्यो थारायिल्ले प्रमाण. खबरो विस्तारान. केंद्रीय अर्थसंकल्पांतलो भांगरावेलो अबकारी रद्द करचो म्हणून गोंयांतली भांगर विकपी सगळीं दुकानां बेरेस्तारा सकाळ सावन बंद दवरलीं. पुराय देशभर हो बंद पाळटात. 3 दीस दुकानां बंद दवरपाचो निर्णय गोल्ड डिलर्स असोसिएशनान घेतला. 2 लाखांवेल्या अर्थीक वेव्हाराचेर TDS लावपाचे निर्णयाकय असोसिएशनान खर विरोध केला. बारीक सारीक भांगरा वेवसायिकांक ताचो बरो त्रास जातलो असो दावो असोसिएशन करता. 100% आज गोंय बंद आसा. ऑल द ज्युवेलर्स शॉप्स ऑल आर शट डावन बेसिकली. ओनली वी कैन से सम ब्रँडेड शॉप्स मे बी ओपन. That is about 1-2%. In my association, all Goa, 350 member registered asat. 350 members are registered. त्याची भायर इनडायरेक्टली ज्युवेलर्स एफेक्टेड अंदाज लाखभर आसतले अशें who have been affected by this band today. 3 दीस दुकान बंद करप ही आमकांय उमेद न्ही. Actually, practically, we are not happy to shut down our shutters and sit at home or maybe be doing nothing. सगळ्यांक इनकम जाय पडटा. सो 3 दीस आमकां गव्हर्मेंटान बंद करपा लायलें आमकां प्रॅक्टिकली. नाव सपोज समथींग लायक 2% मायज जालें आनी सपोज इफ अ कॉमन पर्सन हॅज बीन टोल्ड दॅट इन इंडिया द गोल्ड इज गोइंग टू कॉस्ट 4% मोर दॅन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. इट लुक्स नॉट इन दीस 21st century. म्हाका दिसना अशें आसचें बिकॉज प्रायसीस शूड बी युनिफॉर्म एंड एवरीवेअर इट शूड बी स्टेबल. आतां 4% मायज जावन वी फील एंड कस्टमर विच इज द कस्टमर्स दे आर गोइंग टू पे फॉर दीस. हो जो टॅक्स वाडयला तो फक्त गोल्ड डिलरांकूच तो इफेक्ट जावचो ना, तो कस्टमरांकूय इफेक्ट जातलो आनी हितून भरमसाट भांगराची रेट वाडटली आनी कस्टमरांक फाल्यां भांगर घेवपाक खूब त्रास जातले. बाळीच्या आंदोलनाची चौकशी करपी शहा आयोगान खंयच्याच व्यक्ती वा अधिकाऱ्याक व्यक्तिशा दोशी थारायल्लो ना. प्रशासकी गोंधळाक लागून तें घडलां अशें आपल्याक कळना अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार म्हणटा. मिडियान मडगांवां तांकां शहा आयोगाच्या अहवालाचेर विचारलें तेन्ना तांणी जाप दिली. मंत्रिमंडळाचो विस्तार 4 एप्रिला उपरांत जातलो हेंय तांणी उलोवन दाखयलें. 500 कोटी मोडून सोंसोळो कोयरा सुवातीचें कॅपिंग करपाकय हाय पॉवर कमिटीन मान्यताय दिल्या. It is after 4th April because His Excellency Governor was not available up to 3rd. So I will have to talk to him on maybe 2nd or so and fix up. I think there will be well balanced representation almost everywhere. I am not specifying anything, but I can say that the representation will be like a Konkani Maizman balanced. Any project, if Margao Municipal Corporation comes to Suda with any viable public oriented project, we will definitely give money.
हांवें सुओ मोटो ते होलसेल मार्केट हें करता म्हणून घाण येता ती सगळी हांवेंनूच बरयलें न्ही बजेटान अप टू 1 month लेट एवरीथींग हॅपन टू मेनी इमोशन्स आर इनवॉल्वड माय ओन इमोशन्स आर इनवॉल्वड सो आय विल प्रिफर टू कूल डावन एंड देन टॅकल द इशू हाय पॉवर कोऑर्डिनेशन कमिटी approved the clearance I had already given it on the file 1 day 2 days back we will back up full they are estimating between 5 to 7 crores for capping. There is no constituency which is opposition constituency. It may be opposition MLA, but it is not enemy constituency. कमिशन रिपोर्ट ना हांवें वाचून ना अजून कितें आसता न्हू तूं गव्हर्मेंटान एक प्रोसिजर आसता द रिपोर्ट हॅज टू बी एनालायज बाय द डिपार्टमेंट एंड सेंड टू मी मे बी अ वीक्स टाइम विल कम दैट टाइम आई विल गिव ऑफिशियल वी हैव टू एक्सेप्ट इट आई कांट टॉक अबाउट इट अनलेस वी एक्सेप्ट इट in administration for collect indirectly it is not identifying any individual person. This is my knowledge. स्वर्ण जयंती विमो येवजणे खातीर ICICI लोंबार्डा कडेन केल्ल्या कबलातीचो सरकार गरज पडल्यार फेरनियाळ घेतलो अशें भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान उलोवन दाखयलां विम्याची रक्कम 2 लाखां मेरेन वाडयिल्ल्यान दरांचो फेरनियाळ घेवचो पडटलो अशें तांणी प्रुडंटाक सांगलें ग्रामीण विकास येवजणे खाला फाटल्या सरकारान पयशे नासतनाच मोठ्या प्रमाणात कामां केल्ल्यान पयशांचो प्रचंड गोंधळ जाला हेंय तांणी दाखोवन दिलां ही इन्शुरन्स योजना बरी आसा पण ती इनएडिक्वेट आसा अपुरी आसा अशें आमकां दिसता तातूंत जे प्रायवेट हॉस्पिटलांनी वचूं येता आनी प्रायवेट हॉस्पिटलांक वेगवेगळ्या ट्रिटमेंटांक जे दर दिल्ले आसात ते कमी आसात आनी त्यामुळे बरी हॉस्पिटलां ती स्विकारूं शकनात अशें आमकां दिसता येणाऱ्या काळांत आमी जी इन्शुरन्स स्कीम आसा ती आमी रिवायव करतले हॉस्पिटलांकूय बरे दर मेळटले बरे दर मेळचे हॉस्पिटलांक बरो दर दिलो जाल्यारूच बऱ्यो सुविधा पेशंटाक मेळटल्यो त्यो आमच्या तकलेंत आसलेल्यो वी वील ब्रिंग दॅट लोंबार्ड वी वील सीट अक्रॉस द टेबल आमी बाबा रे ह्यो इतल्या ह्या बाबतींत ती अपग्रेड जावंक जाय अशें आमकां दिसता आमी तांचे कडेन उलयतले आनी ताची जर तयारी आसा जाल्यार निश्चित ताचेच कडल्यान वचपाक हरकत ना नाजाल्यार आमकां पर्यायी वेवस्था करची पडटली म्हजें दुसरें खातें आरोग्य खातें आसा तातूंतूय पयर म्हाका एका पेशंटाच्या रिलेटिवाचो फ्रेंड फोन आयलो फ्रॉम मुंबय टाटा हॉस्पिटलान आपल्याक घेना म्हणून कारण बिलां भरपूर दिवपाची आसात मेडिक्लेमाची बिलां अनेक हॉस्पिटलांची दिवची आसात दे आर इन क्रोड्स खरें ही स्थिती इट इज नॉट अ हेल्दी सायन पयशाचो गैरवापर खूब कडेन जाल्लो आसा इन्व्हेस्टिगेशन करचें पडटलें गरज पडटा थंय आनी इन्व्हेस्टिगेशन करून जो दोशी आसा ताका हें शासन जावंकूच जाय हे मताचो हांव आसा हय RDA म्हाका खातें दिलां खरें पूण जुन्यो वर्क ऑर्डरी सरकारच्या तिजोरेंत पयसो नासतना मोठ्या प्रमाणार काडल्यो आनी त्यामुळे आज म्हाका जे फंड एलोकेशन केल्ले आसा सरकारान म्हाका पयर एलोकेशन बरें दिसलें बजेटान पूण प्रत्यक्षांत सगळो पयसो तो फाटले वर्क ऑर्डरी ज्यो दिल्ल्यो आसात फाटलीं कामां जी सरकारान घेतलेली हाकाच सगळो दिवंक जाय खरें म्हणजे आपल्या कडेन पयसो नासतना अश्यो वर्क ऑर्डरी दिवप म्हणजे आजनेरी इट इज क्रिमिनल क्रायम आय वूड से आतां घेऊ एक वेवसायीक विसव